मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आधुनिक गोंयांत 30 वर्सां जावन गेली. वास्कोकारांक ना बरो रस्तो. फकीरगरी आनी शांतीनगर उरला विकासाचे बाबतींत मागास. गुंडागिरीक दिवचे पडटा तोंड. आमदार म्हणटा घालतलो जाग्यार. सरकारान सांगले शेतांत देवात. जाणट्या शेतकारां बरोबर नावेलीचे तरणाटे देवले शेतांत. पूण शेती खातें ना तयार सांगात दिवपाक. पळयात नावेलीचो स्पेशल रिपोर्ट. दामोदर संस्थानाच्या शिगम्याक बुधवारा सावन आरंभ. मडगांवां पुरुषोत्तम केणीच्या घरांत नाल्लाची प्रतिष्ठापना करून मारली धोलार बळी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकार म्हणटा नोकऱ्या फाटल्यान धांवू नाकात, शेतांनी देवात. सरकारी येवजण्यो वाट पळयतात. पूण प्रत्यक्षांत शेती खात्यान नावेले वेगळोच अणभव दिला. नावेलेचे तरणाटे आनी शेतकार शेतांत घाम गाळपाक देवल्यात. पूण कृषी खातें सुस्तेलां. तातूंत भर म्हूण सिवरेजीचें उदक शेतकारांक पिडपाक लागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते नावेली आनी नावेलीचे जे शेतकार आसात जो फार्मर्स क्लब एक ऑर्गनायज केले कडेन आसा आनी ह्या फार्मर्स क्लबाची भुरग्यांनी यंग भुरगे जे भायर साकून सोडून येवन सद्याक आमच्या ह्या गांव नावेली गांवां आसात आनी तेणी आपल्या गांवांक हें शेत रोवपाक स्टार्ट केले कडेन आसा. लास्ट टायम तेणी 1 लाख शेत रोयिल्लें स्क्वेअर मिटर. पूण ह्या खेपेक ह्या भुरग्यांनी जवळ जवळ 3 ते 2.5 ते 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ही कल्टिवेशन हाडले कडेन आसा. आनी आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा की हांगा ट्रॅक्टर घालून कामूय स्टार्ट केले कडेन आसा. आमी सदांच सरकारा कडेन मागतात की ह्या भुरग्यांक खंय तरी सपोर्ट करचो. पूण जाय तसो सपोर्ट जो आसा हो सरकारा वटेन ह्या फार्मर्सांक मेळना. म्हणूनच ही शेतां बंद उरली आनी आतां यंग जनरेशन आयले तांकांय सपोर्ट मेळना. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणटा व्हडली व्हडली स्कीम काडल्यात. पूण ह्यो स्किमी कोणा खातीर? जे शेत रोयना तेंचे खातीर? हो एक क्वेश्चन मार्क जावन आसा. शेत रोयत तांकां तुमी काय दिना. तेणी सादे देवन डिमांड दिल्ले एक सालपे लेक जी आसा ही निवळ करची. जे मुडगांवची सिवरेज येता ही सिवरेज तुम्ही बंद करची म्हणून आनी हायकोर्टान डायरेक्शन दिले कडेन आसा ही बंद करची म्हणून. पूण अजूनही सिवरेज बंद जायना आनी ह्या सिवरेज खातीर तेंची कितली लाखभर वयर स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ही आतां पडंग आसा ती शेत रोवपाक मेळना. आनी भितर जर देंवले जाल्यार हातमाय कुसतात, हात फुटतात, सगळी हें जाता. आनीक फक्त दोतोरागेर वचपाचें काम पडटा. पूण हे आज जे फार्मर्स आसात ते सरकारा कडेन हात जोडून तेणी मागले कडेन आसा की आमकां खंय तरी तुमी हेल्प करचो. ह्यो ज्यो बेजीक नीड ज्यो 2-3 पॉयंट आसात हे तुमी क्लियर करचे आनी आमकां हांगा बरें शेत रोवपाक दिवचे म्हणून. आनी शेत रोयल्यार आमचो जो विकास आसा हो खरो विकास जातलो. Zoning, desilting, culvert, fencing, these are the basic stuff what we are looking for. So मागता सरकाराकडे प्लीज जातीतल्यान हेल्प करचो मू. सरकार जायते दिता लायक स्किम्स दिता, प्रमोट करता यंगस्टर्सांक. पूण हे तूं आमकां बेजीक हेल्प करना जाल्यार कितकोन जातलें प्रमोट? ती एक मागणी म्हजी. सिवरेज एब्सोल्युटली बंद जावपा जाय. कित्याक सगळी शेतां आतां म्हजी फाटल्यान आहाय ती रेब्यान बुडलो आहाय. ती कांय म्हणटे कांय करपा जायना, कांय म्हणटे कांय करपा जायना. आनी आतां गिमाक तुका बरें दिसता पूण एक पाट पावसा लोट येयलो आनी रमेश हे कितें फकत मोडगोचें उदक येना, हें आख्खे नावेलीचें कोलमोडा वयलें, नागमोड्या वयलें, तेलावली वयलें, रोजरीस क्लास कान हिंगा आहा. सो सगळ्या आडेन उदक आहा. हें सारकें एक बेसीन जालो आहा, रावंड एंड रावंड एक बेसीन जालो आहा. सो दिस इज द मदर नेचर दॅट होल्ड्स. इट्स बीन लायक 35 years. बट मुव्हिंग फॉरवर्ड आम मुखार सॉन करपाक जाय, कितें तरी सोल्युशन हाडपाक जाय. रावंड एंड रावंड मारपा जायना. होप म्हळ्यार लास्ट इयर आमी 1 lakh
स्क्वेअर मीटर रोयल्ली मुखारसून तुम्ही जाणा एव्हरी वीक चॅनलाचे येता पेपराचे येता किती डिफिकल्टीज आहात ती आमकां पण स्टील वी आर मुव्हिंग फॉरवर्ड आणि यंग जनरेशन मुजे आसले आणि जायते भावूय आहाय ते मुखार सरले आता ते ना वी आर हांव एक थर्ड जनरेशना मनीस आमगे मायक पाय काडपाक तो ते पुलना आता शेतांक आम मुखार सोन करपाचें मुव्हिंग फॉरवर्ड लास्ट इयर 1 लाख रोयल्ली आमी आनी दीस टायम वी आर लुकिंग फॉर ऑलमोस्ट 2.5 or 3 जातली आता तुज्या फाटल्यान आहा ती शेत हे लास्ट इयर रोवना तुज्यान ती व्हिडिओ घालून तुज्यान चोवपा आता ते आता ती एरिया चोय सारखी आमगेली मिनी बार आहा तेच्या फाटल्यान आणि ते सायडीन आहा आमगे एसटीपी प्लांटा ऑपोजिट टी इन्क्लूड करता आमी सो बिग एरिया कवर करता आमी दिस टाइम सो ह्या सिवरेजी खातीर किती त्रास जाता तुमकां सिवरेज आमकां गव्हर्मेंटाके कांय म्हळ्यार कांय आज पुरान कांय सपोर्ट ना आमी 3 एप्लिकेशन केल्ली लास्ट 2 years बॅक डिसिल्डिंग ऑफ द फिल्ड्स टू स्टॉप द सिवरेज दॅट कम्स फ्रॉम मारगांव आणि एक कलवट जाय म्हणून आता आमगे नल्ला ते सायडीन बोर शेतां आहा आमगेली मोगा शेतां सारकी मोगा शेतां पूण आमकां एक्सेस ना वी आर स्टक विथ दॅट सो हे 3 डिमांड जाल्ले आमगेले ते कोरान दी म्हूण पूण आज पासून गव्हर्मेंटान कांय लक्ष दिलना सो राउंड एंड राउंड मारीत आहाय आता फाटल्या दिसान आमी इंजिनियर हाडलो WRD तोय राउंड एंड राउंड माता सारकी एश्युरन्स दिना पॉझिटिव्ह एश्युरन्स दिना आणि अदर थिंग म्हळ्यार टेंडर पास जालो आहा 6 करोडाचो टेंडर पास जालो आहा पूण ही कामां तितू टेंडरां अजून पसून नाय सो म्हाक इतले जाय आमगे फार्मर्स थ्रू आमकां हेल्प कराय जाता तू बेगीन ते डिसिल्टिंग कराय ही आमगेली माय सारकी काळजीदार माय आमगेली ती आता 40 वर्सां व्हड्याचे 2 आहा ही घाण ती घाण काडपाक ती हेल्प जाय सारकी आख्खी रबीश आहा थिंगा आणि थिंगा मुखार आहा ते एकूतोंड ते अजून पसून ते कांय ओपन केलें ना सारकें स्टक जालो आहा ते सो तेका लागून आमगे ही मागणी गव्हर्मेंटा कडेन गव्हर्मेंट मेशिनरी पासून प्लीज मुखार सोचें आणि तुगे मोग आणि काळजीदार ही आमगे सॉयला पासून दाखोवची गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. राज्यात कोयराचो विशय गंभीर जायत आसा. वचत थंय कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात. कोलवाळे सर्व्हिस रस्त्यार कोयराच्यो राशी दिसपाक लागल्यात. हो ओलो आनी सुको कोयर घाणी गुट्टाणेक येवकार दिता. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. गोंय राज्यान कोयर कमी जावपाचे नाव घेयना. वयता थंय आमकां कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. कोलवाळे जो सर्व्हिस रोड आसा हांगाय आमकां कोयराच्यो अश्योच राशी पळोवपाक मेळटा. कितलेशेच म्हयने जाले हो कोयर हांगा असोच पडून आसा आनी ह्या कोयराक इतलो घाणवास येता. ह्या कोयरान आमकां प्लास्टीक पिशव्यो पळोवपाक मेळटाच पूण त्या भायर शिळे अन्न सुद्दां हांगा कुजलेले आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ह्या कोयराक इतलो घाणवास येता की थंय 2 मिनटां उबे रावपाक सुद्दां मेळना. जी ऑथॉरिटीज कोण आहा तेंच्यांनी हो कचरो असो बेगीनच्या बेगीन क्लीन करपाक जाय. बिकॉज जी गार्बेज आसा ही वयता थंय आमकां इतले धीक पळोवपाक मेळटा आनी ती कमी जावपाचें नाव घेयना. खंय तरी ऑथॉरिटीज जी आसा तेंच्यांनी हो जे सर्व्हिस रोडार कोलवाळे जो कोयर आसा तो बेगीनच्या बेगीन क्लीन करपाक जाय. कोयराचो विशय कितलोय लावन धरलो तरी लेगीत हो प्रश्न जाग्यार घातिल्लो दिश्टी पडना. हो खरोच राज्याचो एक गंभीर विशय जावन रावला. रस्त्या कुशीक कोयरा राशी पळोवपाक मेळटात पूण चिंता करपा सारखी गजाल म्हळ्यार कोयर उडोवप ना म्हण बरयल्ले आसतात थंयच कोयर लोक उडयताना दिश्टी पडटात. प्रशासकी लागणुकां बरोबर समाजीक लागणुकांचेय लोकांक पडिल्ले ना हेच हातूंतल्यान दिसून येता. पर्यटकांनी गोंयांत येवन आता हेच पळोवपाचे काय? गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 30 वर्सां जावन गेली वास्कोच्या शांतीनगर आनी फकीर गल्लीच्या लोकांक बरो रस्तोच ना. ह्या सुवातेर लायटी ना. काळखांत कांय समाज विद्वाते धुमशणां घालतात. खंतीची गजाल म्हळ्यार बुरशी उतरां आनी वागणुकेचोय अणभव घेवचो पडटा. थळाव्यांक कोणाचोच आदार ना. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. गोंया भितर सगळेच रोड टारिंग जाताना आमी दिसतात आनी सगळेच बरे तरेन टारिंग चालू आहा
पण सध्या आम्ही असा ते वास्को ह्या भागान ज्या जाग्यार फाटली 40 वर्सां जो माझ्या फाटल्यान रोड दिसता तो टारिंग केल्लो ना आणि हे रोड जो आहा एकदम वायट परिस्थिती आहा. पावसान जर हांगा येत जाल्यार तुमी खंय तरी बोटीन बसलेलो अशें दिसता आणि ह्या हांगातले लोक हा जेन्युअनली 3000 प्लस हांगा लोक जो ह्या रोडाचो यूज करता फाटली 40 वर्सां यूज करता आणि हर वर्सा त्यांची मागणी असता, हर टायम मागणी असता की हो रोड खंय तरी जावचो, पण ह्या रस्त्याक काही कारणा खातीर जावंक ना आणि सध्या लोक त्रास भोगता म्हटल्यार हांगा जे लोक येता वयता तेंगे खंय हांगा एंटी सोशल एलिमेंट्स बसता त्यांचो त्रास जाता, ह्या रस्त्याच्या बोटीन भाशेन हांगा जे खड्डे पडटात त्याच्या खातीर त्रास जाता आणि तशेंच हांगा जर लायटी हांगा पेटनात त्याच्या खातीर त्रास जाता. एंटी सोशल एलिमेंट्स जे सांगपाचें म्हटल्यार हांगा जे लोक वयतात तेंचे चेन स्नॅचिंग जाता, जावं जाणटे वयता तांकां इवटिजींग जावं भुरग्यांक इवटिजींग ह्यो गजाली जाता आणि त्याच्या खातीर ते मागतात की हो रस्तो जावपूच जाय, पण त्याच्या भायर हांगा स्ट्रीट लायट्स आसपाक जाय, तशेंच हांगा पुलीस पेट्रोलिंग जाय जेणे करून हांगा जे लोक रावतात तांकां खंय तरी बरे तरेन सुविधा जातली, येवपाक वयपाक त्या भायर सेफ्टी जातली आणि हो जो 40 वर्सांसून हा जो पोर्ट टावन सिटी म्हणटात ह्या सिटीन खंय तरी रस्तो ना जाल्लो आहा तो खंय तरी जावचो जेणे करून लोकांक बरी तरेन फेसिलिटी मेळटली. आज 30 वर्सां जाली आमी ह्या रस्त्यान वयता, ह्या रस्त्यान भोंवता. हांगा आनीक आमकां ह्या एरियांत वचपाक शिवशक्ती कोऑपरेटीव हावजींग सोसायटी आणि समर्थ सोसायटी आणि बाकीचो एरिया ह्या एरियांत वचपाक आनी वेगळी वाट ना आमकां. आमची एकमेव हो रस्तो आहा आणि गेल्या 30 वर्सां पासून आमी जे ह्या एरियांत आमदार जाले, जे त्या काळात आमदार जाले, जसं फिलिप्स डिसोजा, सायमन डिसोजा, त्याच्या मागीर कार्लोस आल्मेदा, आता सध्या दाजी साळकर यांच्याकडे सगळ्यांकडे आम्ही पावले, सगळ्यांकडे भोवलेले आहा. अजून देखून आमचे रोडाचे सोल्युशन जावंक ना. आम्ही मागता आजचे जे गव्हर्नमेंट आहा याच्याकडे आम्ही मागता की हो बेगीत हो रोड जावचो. ह्या रोडाक लागून एक 30-40 वर्सां आमी हांगासर आमचे जे सोसायटी आहा शिवशक्ती मागीर समर्थ सोसायटी असे लोक 3-4 हजार लोक हांगासून रस्त्याचेर दिसाक फावटी मारतात आणि ह्या रस्त्याक लागून आमी खूब काम केल्लेलें आसा. थोडे दाजीनूय आमकां हेल्प केला तेजेर तार रोड ना पण फातर घालून ते सगळे रोड केलेलो आसा. आमी मागता की ह्या रोडाक बेगींतल्या बेगीन रोड जावचो, तार रोड जावचो आणि सगळ्या लोकांची समस्या निवारण करची. आणि जे पेट्रोलियम म्हणजे पुलीस हांगासर येवनी पळोवया हांगासर सोरो बिरो पितात, कोण मोटरसायकलीन येवन बायलां घेवन येतात सगळे जाण. आमी रातचे जर हांगासून वचोंक लागले जाल्यार हय म्हाताऱ्या हय कितें करता रे, खंय वयता रे अशें तेंचे कडसून हें मेळटा. भिरांत दिसता तेंकां आमकां हांगासून वचपाक. लायटी हांगासर काळोख आसता, हांगासर लायट ना कांय ना. आता आम्ही ऑलरेडी आमदारा फुड्यान वयतले, तांकां ऑलरेडी वर्बली आमी टेलिफोनिकली सांगलेले आसा. आता सगळे लोक ताका मेळपाक वचपा, तेणी आपलो फूल सपोर्ट आमकां लोकांक आपूण करता म्हणून सांगला. आणि तशेंच लोकांक हांवें रिक्वेस्ट केला की कावन्सिलराक घ्या तुमी आनी हे इश्यू फाटल्यान तुमी कंटिन्यूस फाटल्यान लागात आनी हो करून घेवपाक जाय. कित्याक एक्चुअली आयज हो जो रोड आसा हो आमचे जे शांतीनगरान आणि फकीर गल्ली हांकां हो एकूच रोड आसा हांगसून वास्को वचपाक आणि येवपाक. ह्या रस्तो खूब वर्सां जाली ह्याच जशें तुमी पळयला ह्याच स्टेटीन आसा. हेच्या पेक्षा वर्स्ट आसलो पण खंय तरी माती घालून हे करून तो मातसो लेवल केला. ह्या रोडाची आमकां खरें सांगून सामकी गरज आसा. हांव रिक्वेस्टूय करता तांकां की तांच्यांनी जाता तितल्या बेगीन हो रोड एक करचो, कारण स्कुलान वचपाक कामाक वचपाक कितें खंयच्याय एका हो एकूच रोड आसा आणि तांकां रस्तोच ना, गाडी वचपाक रस्तो ना. वॉक करून सकयल्यान वयर हायवेर वचपाक मेळटा पूण सकयल्यान वयर वचप खूब डिफिकल्ट जाता. बायक घेवन वचपाक सुद्दां सकयल्यान वयर वचपाक पॉसिबल ना, हो एकूच रोड आसा. आणि पावस जेन्ना पडपाक लागता तेन्ना ह्या रस्त्याची जी अवस्था आसा ती आतां जशी आसा हेच्या पेक्षा वर्स जाता. आमदाराक विचारल्या उपरांत ताणें सांगले हो विशय जाग्यार घालतले. आयकात ताका. गेली कितलीक वर्सां म्हणजे म्हाका दिसता जेन्ना पसून ती रावतात तेन्ना पसून म्हणजे 50-60 वर्सां तोच रस्तो वापरतात. लायटी थंय ना, सिन्स इट इज अ प्रपोज्ड रोड. थंय लायटी नाशिल्ल्या कारणान थंय एंटी सोशल एलिमेंट्स कितें थंय येतात, सोरोपी वतात, थंयच्यान खुबशीं बायलां येता वता. सो आफ्टर 6 o'clock ती बायलां थंयच्यान भायर सरपाक भंय दिसता. जे वचपाक घरा कडेन आसा तांकांय भंय दिसतालो. सो हांवें आमच्या PAक हांवें आपयला
त्या एंटी सोशल एलिमेंट्सा खातीर सांगपा खातीर हांवें इंजिनियराकूय आपयलां आमच्या इलेक्ट्रिसिटी टेम्पररी तांकां कितें तरी पोल्स घालून सो एटलीस्ट सेफ्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट सेफ्टी वायज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो ते आमी 2-3 गोष्टी हातांत घेतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. भाजपाची दक्षिणेची लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपोन वास्को आणि दाबोळी उपरांत आयज फोंडेचो प्रचार सुरू केलो. वास्को, दाबोळी आणि फोंडा या मतदारसंघांनी पल्लवीन लोकांकडेन संवाद साधलो. फोंडेच्या सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबरय चर्चा जाली. पळयात. आमी कामाक्षी देवीचे दर्शन आणि आशीर्वाद घेवपाक आयल्या. हांव देवा लागीं मागता की सगळ्यांचे देव बरें करूं आणि सगळ्यांची भरभराट जावं. भारतीय जनता पार्टीन म्हजी निवड केल्या बद्दल हांव केंद्रीय नेत्याचे आणि राज्य नेतृत्वाचे मना काळजांतल्यान आभारी आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमच्या सगळ्या आशिर्वादान आणि नेतृत्वान भाजपाकच तुम्ही वोट दितले आणि मोदीजीच्या विकसित भारताचे आणि सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास हे स्वप्न तुम्ही साकार करतले. युवा शक्ती, किसान शक्ती, नारी शक्ती आणि गरीब कल्याण या 4 चाकाचेर गोंयची आणि देशाची तुम्ही प्रगती कशी बरी जाल्या ती तुम्ही सगळ्यांनी पळयल्या. भाऊन उलयता आसतना सांगलें की हो मंडप फुडें तरी MP लॅडांतल्यान धांवपाक जाय. निश्चित रित्या त्यांनी परत एकदा उबे रावन ताजे आपण म्हणाले विचारले आपण परत सांगता माली म्हाका हांव तिचेंय अभिनंदन करता. तेणी परत एका यादीत हे आपूण MP जाल्या उपरांत आपलो पयलो MP लॅड फंड तुमच्या शिरोडांतल्या ह्या मंडपाकूय दिवपाचो प्रॉमिस केला. हांव टिक्क्याचेर उडयना. तुम्ही निवडून हाडत जाल्यार आय कॅन प्रॉमिस यू ऑल की MPच्या फंडांतल्यान हे आमी हे जे मंडप आसा हे तुमकां आमी करून दितली. थँक्यू. देव बरें करूं. की साऊथ गोवा नारीचो सन्मान करपा खातीर बाय पल्लवी देवी जी आसा पळय हांकां पंतप्रधानान हो सीट दिल्लो आसा आणि हो नारी सन्मान जो तुमकां आमकां सगळ्यांक दिला आसा पळय ताचो कसोच सन्मान करपा संबंधी तुमी आमी मुखाल्ले म्हयनेभर आमी काम करचें पडटलें. आणि शिरोड्या मतदारसंघांतल्याच न्हय तर VC मतदारसंघांतल्यान आमकां असो जोरदार प्रचार करचो पडटलो. जोरदार पद्दतीन आमी काम करचें पडटलें जेणे करून आमकां प्रत्येक बुथाचेर आमकां मेजॉरिटी मेळोवंकच जाय. त्या पद्दतीन ह्या गांवचो विकास जातलो न भुतो न भविष्यती. आणि त्यामुळे आमकां मोदी सरकार जे आसा आनी पंतप्रधान मोदी आसा हे आमकां सगळ्यांक जाय लक्षात घ्या. बरे पद्दतीन सेल्फ हेल्प ग्रुप, शेतकारी ग्रुप, नंतर कामगार ग्रुप हे सगळ्यांचो बरो विकास जातलो जाय. आमकां नरेंद्र मोदी दिल्लीक जाय जेणे करून जी आमची मागणी आसा ती आमचे प्रमोद सावंत, आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री तांचे कडेन आमी मुख्य वयर सोडूंक शकतले. आणि बाय पल्लवी आमचे JP आसा पळय ताका आमी सांगूंक शकतले. तुगेलो MP फंड जो आसा पळय त्या MP फंडांतल्यान हो मंडप जावपाक जाय. MP फंडांतल्यान देव देवळामकार मंडप जावपाक जाय. MP फंडांतल्यान आमच्या खातीर स्विमींग पूल जाय. अशे प्रकारची मागणी जी आसा ती आमी ताचे मुखार दवरूंक शकतले आणि नक्कीच ते पूर्ण करतले म्हाका खात्री आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दामोदर संस्थानाच्या वर्सुकी शिगम्याक बुधवारा सावन सुरवात जाली. मडगावच्या पुरुषोत्तम केणीच्या घरांत श्रीफळाची प्रतिष्ठापना करून धोलार बडी पडली. जांबावली मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेन दामोदर संस्थानाच्या वर्सुकी शिगम्याक बुधवारा सावन कोंबा मडगावच्या पुरुषोत्तम केणीच्या घरांत नाल्लाची प्रतिष्ठापना करून सुरवात केली. सप्तकभर कार्यावळी जातल्यो. उपरांत वाठारांतलो फामाद गुलाल जातलो. नाल्लाचेर धार्मीक विधी केली. होच नाल गुलालोत्सवा खातीर व्हरतले. गुलाल 2 एप्रिलाक मनयतले. आज रातचो हांगा हरदासाचो कार्यक्रम जातलो. ताजे फाटल्यान तीर्थ प्रसाद वांटप जातले
तशेंच फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर बँड येतले आनी मडगांव शारांत एक मिरवणूक काडून तो नाल्ल जामावले व्हरतले. ही परंपरा जवळपास 100 अधिक वर्सां जाली हांगा चलता आनी फाल्यां हो नाल्ल जसो जामावले व्हेलो की जामावले त्या शिगम्याची सुरवात जाता आनी 5 दीस हो कार्यक्रम जामावले आसतलो. त्याची सांगात 3 तारखेक धुळपेटी कार्यक्रमा बरोबर जातली. तशेंच 2 तारखेक मंगळारा दामबाबाचो गुलाल ह्या शिगम्याचो मुख्य कार्यक्रम आसा. हांव समेस्त भक्तगणां लागीं विनंती करता की सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवचें आनी दामबाबाचें दर्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी. चर्चिल ब्रदर्स एफसीन पणजी फुटबॉलरांक हारयलो. 2-0 अशा गोल फरकान चर्चिल ब्रदर्सान जैताक आपोवणें दिलें. एसएजी खेळामार गोंय प्रोफेशनल लीग जाली. हे मॅचीन चर्चिल ब्रदर्स एफसीन पणजे फुटबॉलरांक हारयले. 2-0 अशा गोल फरकान रोमांचक लीग सोंपली. रॉजर परेरा आनी शारियो गोमसान पयल्या अर्दान केल्ल्या स्ट्रायकाक लागून रेड मशीनाक सोबीत जैत मेळ्ळे आनी तांणी मोहिमेंतल्या 7वे लिगेन जैत मेळोवन 9वो नंबर मेळयलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. शुक्रारा मळबांत कुपा दिश्टी पडटली. तापमान उश्ण आसतलें. चडांत चड 33 आनी उण्यांत उणें 25 डिग्री तापमान उरतलें. हलकोसो वारोय घोळटलो. शुक्राराय कुपा दिश्टी पडटली. तापमान तशेंच उरतलें पूण रात उश्ण वतली अशें दिसता. शुक्रारा कांय प्रमाणात मळबात कुपा दिश्टी पडटली. सूर्याचेय अदीमदी दर्शन जातले. तापमान चडांत चड 34 डिग्री जाल्यार उण्यांत उणें 26 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पळोवपाक मेळटले. रातच्या वेळार गरमी जाणवतली. सकाळच्या वेळार धुके पडपाची शक्यताय आसा पूण दिसभर वारो घोळपाची शक्यताय आशिल्ल्यान उष्णतायेंतल्यान कांय प्रमाणात सुटका मेळटली. शुक्रारा मळबात कुपांचे दर्शन, कांय कडेन सूर्याचे दर्शन. तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियसाचे मजगती. रातच्या वेळार गरमी वाडटली. फातोडेर सकाळी दव आनी धुके. दिसाचो वारो गळटलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो ट्विटर आनी फेसबूक अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.